मडगांव फोंडा बोरिवली आणि पणजी फोंडा मैसूर वॉल्वो कदंब सुरू जाले। बसीक बावटो दाखोवंक येरादारी मंत्री सुदीन ढवळीकार आशिल्लो। लुकसाणीत आसूनय कदंब गांवागांवांनी चलता। विद्यार्थी ज्येष्ठ नागरिकांक हाफ तिकेटीचेर खंय हार्डवर करता। फोंड्या बस पोर्ट करपाचो प्लान चल्ला म्हूण सुदीन उलयला। 1,5 लाख इज द टोटल कॉस्ट ह्या बसीचो आसा आनी लोकांक लक्झुरी बस मेळिल्ली आसा। कदंबा ट्रान्सपोर्ट कॉर्पोरेशन गेली कित्येक वर्सां जे गरीब जनता आसा गांवागांवांतली तांकां योग्य न्याय दिवपा खातीर चालू केल्लो। इतलेंच न्हय, भुरगीं जी शाळेंत वता इस्कॉलांत वता तांचे खातीर कमीत कमी खर्चान ही योजना तांचे पर्यंत पावोवपा खातीर आनी जे इवन लॉस आसून सुद्दां त्या भुरग्याच्या किंवा त्या गांवांत वचून ती भुरगीं इस्कॉला पावप कॉलेजी पावप हें तिचें ध्येय धोरण सिनियर सिटीजनां 50%नान हें करप आनी आतां तर परत 50% सगळ्यांक दिवप अशें धोरण आखून ही योजना चालू केल्ली आनी ती बरे तरेन चल्ल्या। कदंबा ट्रान्सपोर्ट कॉर्पोरेशन फुडल्या काही वर्सांत नवे बस स्टँड म्हणजे जाका आमी एअरपोर्ट म्हणटा तशें बस पोर्ट तयार करपाचें थारिल्लें आसा। तातूंतल्यानूच आमचो हो फोंडेच्या बस स्टँडाचो विकास जातलो। नॅशनल हायवे जेन्ना NH 4A कंप्लीट करतली तेन्ना हाजो अलायनमेंट चेंज करून आमी हो जो बस पोर्ट तयार करपाक सोदता तो बस पोर्ट तयार करून लोकार्पण बेगिनात बेगीन जातलो हें पळयतलो, कारण फोंडेकारांक ताची गरज आसा। कांदोळीची आदली सरपंच सँड्रा फिएलो आनी एक्टिविस्ट रोशन माथाशाची केस्तांवां एकामेकाचेर हात घालो म्हूण कळंगुटे पुलीस कंप्लेन। कांदोळे शेतकी जमनीर सँड्रान बेकायदेशीर बांदकाम केलां म्हूण रोशन आनी पंच इन्स्पेक्शनाक गेल्ले, थंय तांचें वाजलें। पुलीस खंय मुळा सावन तपास करतले। This entire case, I am directly saying it is politically motivated for the simple fact that she was the ex-sarpanch, she is the punch. And we are all here as a team that is actually fighting the PDA and ODP in Kalangut. And on 22nd evening, there was a public meeting in Kalangut Church organized by the Center of Responsible Tourism. And I was invited as one of the speakers there. And that's where we exposed to more than 350 people the ill effects of this PDA and ODP and what we should do about it. And being cheesed about this particular meeting, the next day the MLA has put in the paper that only 95 people had come for this particular meeting when all the photos show that there are at least 96 people, not 95. So that itself was a shame on him. Second thing is, this complaint was filed on 23rd, that is exactly one day after the public meeting that we had. And this is the intention, to keep our mouth shut so that we don't speak against PDA or anything, and that we have this case and that we cannot open our mouths freely in the society, which we have challenged today, and is a big shame for these people who are trying their dirty politics on us. What ते माझेर एलिगेशन घातलेलें आसा की हांवें फॉल्स केस केला म्हणून, पूण हे सगळें खरें जालेलें हा म्हणूनच हांवें हें कंप्लेन केलेलें आसा। कित्याक कोणेनूय येवन एक बायलेचो रेस्पेक्ट बेश्टो इबाडूंक जायना, तिका एब्यूज करूंक जायना, वायट उतरांनी उलोवंक जायना। आमी सगळ्यांक रेस्पेक्ट दिता तसो तेणी आमकां रेस्पेक्ट दिवंक जाय। आतां NGO म्हणटा, NGOचें काम कितें आहा, सगळ्यांक प्रोटेक्ट करपाचें। पुलीस खंय मुळा सावन तपास करतले। In the sad case of which is registered under section 354 IPC, 354 IPC, the investigation of the case is going on, and we'll be doing thorough investigation, and we'll come out with the truth. प्रुडंटा खातीर तुकाराम मराठे। गिव ए कमर्शियल ब्रेक।